गोवा 365च्या खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. गोंयच्या नावाजलेल्या गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत घाण आनी दुयेंसांचें साम्राज्य. हॉस्पिटलांतल्या टॉयलेटीची अवतिकाय पळोवन नजो. पेशंट बरे जावंक येतात वा दुयेंत पडोंक उप्रासता प्रश्न. वेस्टर्न बायपास उड्डाण पुलावा वरवीं बांदपाच्या बाणावलेकरांच्या मागणेक तेंको दिवपाचो सारावले ग्रामसभेत निर्णय. अशें जालें ना जाल्यार हुवाळाचो बळी थारतलो गांव, थळाव्यांचें म्हणणें. मांडवी न्हंय देगेर कोटी रुपया खर्चून बांदिल्ल्या प्रॉमिनंटाचेर जॉगिंग सोडून चल्ला ड्रिंकिंग. सुराटे दिसा उजवाडा मारतात कॉप. लोकांच्या सुरक्षेचो उप्रासला प्रश्न. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयचें मुखेल हॉस्पिटल GMC जें नितळसाण आनी भलायकेचे बाबतींत नामना मेळयत आसा, खरेंपूण भितरल्यान पळयत जाल्यार व्हडल्या घराचे पोखे वाशे ही म्हण दिस्तू लागू पडटा अशें म्हणपाक कसलीच हरकत ना. GMC हॉस्पिटलांतलें शौचालय इतलें बुरशें जालां की दुयेंती आनी तांच्या वांगड्यांचे कितें हाल जाता तें चिंतल्यारूच आंगार कांटो येतलो. आमच्या रिपोर्टरान चवकशी केल्या उपरांत GMCची काळी बाजू दाखयल्या, ती पळयात. आता आमी आसा ते GMC गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हिंगा तुमी जर भायल्यान पळयत जाल्यार ही GMC बरी क्लीन दिसता. पूण आतां म्हाज्या फाटल्यान दिसता तो ओल्ड कॅज्युलिटी ब्लॉक. हिंगा जर तुमी भितर वसात तुमचे तिका कॉरिडॉर वा सगळें बरें क्लीन आहा, पूण तिका जर तुमी तेंच्या टॉयलेटींनी वसत, टॉयलेट पळय इतले धटी आहा आनी मेंटेनन्स सामकें झिरो, तेंची घाण पडलेली आहा. स्पेशली आतां आमी फकत विजीट केल्या एज पर कोणें इन्फॉर्म केल्लें म्हणून आमकां लो ऑपरेशन थिएटरान आनी तेजे पळय भायल्यान सिटींग हें पॅसेज आहा तें तर तिका टॉयलेट पळयत ते इतले धटी जाल्ले आहा. सो त्याच पासत आतां आमी फुडले आनीक पळयतले म्हूण टॉयलेट गेले या हे सायडीक या न्यू ब्लॉकान लगून गेले. सो न्यू ब्लॉकांतले पळय सद्या हांवें फकत विजीट केल्या ते चडशे मेल टॉयलेटूच, फिमेल टॉयलेटान वचनासतना. सो मेल टॉयलेट तूं सेकंड फ्लोराचेर आनी फर्स्ट फ्लोराचेर जर पळयत ते टॉयलेट भरोन पडलेले आहा आनी इतली तिका घाण जाल्ली आहा. जरी तर पेशंट एका दुयेंसाक लागून तर ह्या मेडिकलान येता तेका ते टॉयलेटीन वचत जाल्यार वो तेंचे कोण फॅमिली त्या टॉयलेटीन वचत जाल्यार तेंकां आनी कितें दुयेंस जावंक शकता. आनी हे इतलें आमचो हेल्थ मिनिस्टर हे मेंटेनन्साक पळय तेंकां इतलें हें फारीक कोत्ता, तेंकां पेमेंट कोत्ता वो कॉन्ट्रॅक्टराक, ते कांयच तिका मेंटेनन्स जाल्लें ना. सगळें मेंटेनन्स झिरो आनी कोण पयशे खाता हे लोकांचे पयशे, टॅक्स पेयरांचे पयशे, आनी तिका ते मेंटेनन्स तेंचे कांयच ना. तूं टॉयलेटीन वचत जाल्यार ते तिका परफ्यूम कांय यूज करना. फॉर एग्जाम्पल लेमन ग्रास वो फनल मध्ये तेचो कांयच वासूच ना. तिका सगळी टॉयलेटीन असली घाण मारता. तूं आनी मुतांक वचत जाल्यार तुका आनीक इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस आहा. सो हे आतां तूं भायल्यान पळयत तर कॉरिडॉरांनी पळयत जाल्यार तें सामकें क्लीन आहा, पूण टॉयलेटींनी वचत जाल्यार तूं आनीक तुका एक गोडे वचत हें जाल्यार तुका 2 दीस आनीक मुतांकूच जावपाचें ना, नाजाल्यार तुका इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस आहा. हे पळय हिंगा पळयत जाल्यार तुमी टॉयलेटान उदीक ना, कांय ना. हे ब्लॉक B ब्लॉकांतले टॉयलेट. हिंगा ड्रेनेज कावर ना. पळय हे टॉयलेट कितें जालेलें आहा. हे ब्लॉक 2 ब्लॉक B तेजे टॉयलेट. हे पळय ब्लॉक B टॉयलेट सेकंड फ्लोराचेर. हेची टॉयलेटान पळय कितें जालें तें क्लिनींग आनी मेंटेनन्स. हो जालो हिंगा स्विमींग पूल कसो. घाण पळय इतली. ते तुमी आतां चिंता हिंगा हॉस्पिटलान येता पळय तेंची कितें हालत पळय ती. येता GMCचे ब्लॉक B टॉयलेट सेकंड फ्लोराचेर. मेंटेनन्स पळय कितें आनी इतली पळय घाण मारता हिंगा. लोअर ऑपरेशन थिएटरा लागसार आशिल्ल्या शौचालयाची परिस्थिती तर सामकी वायट आशिल्ली. आमचो रिपोर्टर विन्सन रोझारियोन दादल्यांच्या शौचालयाचो नियाळ घेताना आमच्या बायल रिपोर्टरान बायलांच्या शौचालयाक भेट दिली. पळयात GMCतलो आको देका हाल. असो तो मेल टॉयलेट.
लोअर ऑपरेशन थिएटर वेटिंग हॉलाच्या सायड वेटिंग हॉलान हांव पळयता आनी पळयना हेची हालत कितें पळय ती. वॉश बेसिना उदीक ना, टॅब ना, कांय ना. टॉयलेटीचें कोमोट पळोवपाचें ना, वचपाक आनी पळोवपाक लागून वीट येता. सो ही आतां मेडिकलाचो स्टेटस आनी परिस्थिती पळय कितें आहा पळय ती. सो ही आनी फुडें आनी तुमकां दाखोवपाचें न्हू. गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो, सुभाशीश गोवेकार आनी शिवानी सांगेलकार. वेस्टर्न बायपास स्ट्रीटाचेर दवरपाचो प्रश्न राज्याच्या दक्षिण वाठारांनी ग्रामसभेत चर्चेचो विशय जावन रावला. गांवांत हुंवार येवपाच्या भंयान वेस्टर्न बायपास स्ट्रीटाचेर दवरपाची मागणी केल्ल्यान सारावली ग्रामसभेन बाणावली गांवच्या लोकांक तेंको दिला. पळयात. आयतारा जाल्ले सारावली ग्रामसभेत खेळा मैदान गांवांतल्यान व्हड वेगान वचपी गाडयो, प्रायम स्पॉटांचे स्पीड ब्रेकर आनी भटक्या गोरवांक धोको निर्माण जावपाच्या प्रस्नांचेर चर्चा जाली. स्ट्रीटाचेर वेस्टर्न बायपास करपाचो प्रस्न एका गांवकारान मांडलो. थंय वांगड्यांनी गांवांतल्यान तशेंच नुवें आनी वेर्णा कडल्यान उदक बाणावले वटेन व्हांवतलें अशें स्पश्ट केलें आनी उदकाचो सुटसुटीत प्रवाह सुनिश्चित करपा खातीर स्ट्रीटाची पुराय गरज आसा अशी मागणी केली. आता पयलीं सद्याक वेस्टर्न बायपास म्हणून तिने जायते डेव्हलपमेंट जाता. डेव्हलपमेंट म्हणजे आमचे रिवर सालाचे प्रोजेक्ट चलतात आणि वेस्टर्न बायपासाचे चलतात. सो पीपल आर नॉट क्लियर बिकॉज फ्रॉम वे टू वे इट विल हॅपन. सो देर वॉज अ क्वेश्चन वे वन ऑफ आवर विलेजर विन्सी हैज आस्क्ड whether from where the stills are coming. So we cleared saying that whatever from the wholesale fish market intersection where the underpass starts till the crossing of the railways, it is on stilts. So this was decided earlier also, and we have confirmed the same thing to the villagers today. I have a problem because I have seen many people die. On the whole, I have seen around about 1, 2, 3 people lose their life. The trains have increased about on an average of 50 trains per day are leaving Macau. Whereby when 50 trains are leaving, and all the trains are leaving very fast. We have trains which are speeding at an average speed of nearly 100 kilometers per hour. Our houses are parallel to the track. We have no other access to come out. So we get affected every time we cross. So we suggested that there should be barricades or sound barriers, etc. be placed. When the trains are going that fast, we have a lot of cracks. My new house has developed cracks. Another one thing is when we have the railway authorities, they don't listen to anybody. They come, they do the work, they disappear. And they come at a time when it's 2:30, 3 o'clock. When we just have eaten our lunch, they come at that time. And they cut branches, cut trees, and they just disappear from the scene. Trespassing into our property. This trespassing should be stopped. वेस्टर्न बायपासाचें काम सध्या कॉमेक्स जाल्लें आसा. म्हणल्यार बाणावलकारांनी तेणी प्रपोज केला तांकां स्टीलिंग जाय म्हणून. तांकां स्टील जाय जाल्यार आमकां बी स्टील जायना जाल्यार तेंचें उदक आमकां थंय आडोन उरतलें म्हणून. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी आमी लेटर केला. ते कॉलीन आमचो तेंचो ग्रावंड आमचे पंचायती घेवपाचो तो आमी ट्राय करता. आमी MLA सुद्दां लेटर केला, सगळे डिपार्टमेंटान लेटर केला आनी तो आमी तेंचो ग्रावंड आमच्या ताब्यान घेवन दितले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समीप नार्वेकार आनी मनीषा जाधव. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव.
विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दयानंद बांदोडकर रस्त्याक समांतर आशिल्ल्या पणजेंतल्या मांडवी न्हंयचे देगेर बांदिल्ले कोटी रुपयांचे जॉगिंग ट्रॅक सोरोप येवपाचो हॉटस्पॉट जाला. जॉगिंग आनी वॉकिंग करपा खातीर बांदिल्ल्या ट्रॅकाचेर आतां लोक बसून सोरोप येतात. जाका लागून आतां पर्यटक आनी थळाव्या लोकांच्या सुरक्षेचेर प्रश्नचिन्ह उबें जाता. आमचो रिपोर्टर विन्संट रोझारियोन दिसाच्या उजवाडात सुवातेर पिवपी लोकांचे फोटो काडले. पळयात. हिंगा तुमकां आतां फुडें पावले म्हणून हिंगा तें बार पळोवपाक मेवता. न्हू तूं जर हेच्या कोस्टाचेर वचत रिवराच्या कोस्टा मांडवी रिवराचेर तिका बार जाल्ले आहा. ती वॉकिंग पळय आनी वॉकिंग वो जॉगर्स हें जाल्ले आहा. पाथवे बांदलेली आहा पळय ते एक बार जाल्ले आहा. तिका आतां बसोन कितल्या जाणांनी तिका बियरीच्यो बाटल्यो आहा, सोऱ्याच्यो बाटल्यो आहा, ती आतां तुमी तिका पळोवं येता. हिंगा तुमकां आतां फुडें पावले म्हणून हिंगा तें बार पळोवपाक मेवता. तुमच्या निंगाय पळोवंक शकता हे पळय. हो यांचो हाड्डो. भायल्या लोकां खातीर हो ट्रॅक अयशीचो अड्डो जाला. थंय बशिल्ले लोक सोऱ्याच्यो बाटल्यो, सिगरेट पॅकेटां, प्लास्टिकां उडोवन कोयर करपाक लागल्यात. पळयात. पळय हो रिवर आतां मांडवी आनी वॉकिंग पार्क. सो हिंगा आतां एक दुसरें जाल्लें आहा पळय हांचो हाड्डो हिंगा. ही सगळी आहली ती कांपल क्लिनिकाच्या ऑपोजीट. सो तेणें आतां तेजे नॅक्स्ट शेल्टर तेणें हिंगा दवरलेलें आहा आनी हिंगा ते रातचे हिंगा बसलेले आसता. सो आतां तुमी चिंता तें कांपल क्लिनिकाच्या ऑपोजीट आसतना ती कितें सेल कोत्ताली पळय ती आनी हिंगा रातची आतां ती कितें कोत्ता आसतली ती पळय तुमी. हिंगा पळय सगळी गार्बेज ही जेवणाच्यो प्लेटी सगळे आनी हे आतां ही सगळी गार्बेज ही फ्लाय जावन हितून सगळी रिवर मांडवीन वयता. सो हिंगा हेका जातलोय कोण ना. हें जालां दिसाचें बार आनी रातचें कितें आसतलें तें तुमी आतां पळया हिंगा. हेका हिंगा ती ही आतां संवय जाल्ली आहा हिंगा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. डोंगरेचो फामाद इत्रूज 14 फेब्रुवारीक जावपाचो आसा. हो इत्रूज सुरू जावच्या पयलीं 5 दीस डोंगरे गांवांत फाट्याची सुवारी, सत्री, मेळ, सुशेग, सायबिणीचे फेस्त अश्यो वेगवेगळ्यो धार्मीक कार्यावळी जातात. 5 दीस वेगवेगळे नाटकांय जातात. पळयात संगीता बकालान दिल्ली अदीक म्हायती. हो सण 5 दीस चलता. पयले रात्री एक फट्या सुवारी म्हणून आसता. पयली शीक खाताले म्हणून सगळे फटे पांघरून सगळे अशे फट्या सुवारी म्हणून ते रातचे अशे एक रावंड मारताले देव. प्रत्येकांक उत्तम आयुष्य आरोग्य की न भूतम न भविष्यती त्यांना असे घडून न कडे घडवते इतके आनंदाने हसता खेळ सगळे उत्सव करून घेऊन प्रत्येकांक यश प्राप्ती करून दे. प्रत्येकांक उत्तम आयुष्य आरोग्य प्राप्ती करून देऊन कल्याण करणे बरेच
राती आमी देवळान सत्री फुलोवपाचो आमचो सण आसता. थंय आमच्यो 2 सत्रे फुलयता आमी, ताका हार सगळे घालून आमी तेजी पुजा करता. तिसरे दिसा आमचे कॅथलीक लोक जे आसा तेंचे फेस्त आसता. म्हणजे हे इत्रुजा दिसांनी ते फेस्त येता. ते फेस्ताचे हितून आमची सायबीण मां एक रावंड मारता. ताका आमी क्रिश्चन आनी आमचे हिंदू लोक सगळे मानतात. आमी हिंदू लोक तांकां हार घालून आमी त्या मायेच्या पोंदच्यान तेच्या आर्काच्या पोंदच्यान वयता. आणि त्यानंतर आमची देवीची पुजा जाता. आणि ते सगळे महाजन आसा ते सगळे त्यो सत्री घरून घर म्हणजे एकेका वाड्यार एकेका दिसा ते घेवन वयता आणि ते सगळ्या घरान तिची पुजा जाता. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर, श्वेता गांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. KSC सावर्शेन बोर्डेच्या जॉली बॉयजाक 18 धांवड्यांनी हरोवन पयली ऑल गोवा फ्लडलायट अंडर आर्म क्रिकेट लीग सर्त जिखली. कोटेश्वर स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान 10 आणि 11 फेब्रुवारीक पटवाल 70 हांगा ही सर्त आयोजीत केल्ली. पळयात. हे सर्तींत वट्ट 20 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. KSC सावर्शे आनी जॉली बॉयज बोर्डे फायनलींत पावपाक यशस्वी जाले, जे 11 फेब्रुवारीक आशिल्ली. जॉली बॉयजांनी टॉस जिखून पयली फिल्डिंग करपाचें थारायलें. 4 ओव्हरीची मॅच सोंपतकच सावर्शेन 50 धांवड्यो केल्यो. पूण सावर्शेन आपलो गूण यशस्वीपणान राखून बोर्डे आड जाल्ली मॅच 18 धांवड्यांनी जिखून जॉली बॉयज लक्षाचो फाटोफाट करपाक अफेस आयले. सावर्शेच्या अरविंद गांवकाराक मॅन ऑफ द मॅच, जॉली बॉयजांतल्या योगेशाक बेस्ट बॉलर, सावर्शेच्या राजेश गांवकाराक मॅन ऑफ द सिरीज आनी अनिश खोटोडकाराक बेस्ट मॅन ऑफ द लीग असो पुरस्कार फावो जालो. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर, समीप नार्वेकार आनी ओमकार देशप्रभू. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या कांय दिसांक तापमानात बदल जाणवतलो. हाचे तापमान थीर उरतले जाल्यार परतून तापमानात उणाव जावच्या पयलीं फाल्यां 2 डिग्रीन वाडटले. पळयात. फाल्याचे तापमान 2 डिग्रीन वाडटले जाल्यार उदेते कडल्यान नेटाचे वारे घोळपाचे आशिल्ल्यान गरमेत वाड जातली. मंगळारा तापमान 1 ते 2 डिग्रीन देंवतले जाल्यार फातोडेर कांय वाठारांनी दव आनी धुके पडटले. चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 22 डिग्री सेल्सियस उरतले. तापमानात 2 डिग्रीन वाड. मंगळारा तापमानात 2 डिग्रीन उणाव. फातोडेर कांय वाठारांनी दव धुके. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 22 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.